गेल्या 6 महिन्यान आम्ही हे येलो ब्लॅक व ब्लू कॅब वापरता जे त्रास आम्ही स्ट्रायक केलो 2 तारखेक 5 तारखेक एअरपोर्ट जो स्टार्ट जालो आमचो मोपा एअरपोर्ट अजून आमकां कायद्यान स्टँड मेळोंक ना टॅक्सी स्टँड आमचे जे जमनी 90 लाख सुमार जमीन गेला ते जॉबाकूय आमकां फटयले तशें भुरग्यांक कामाय मेळोंक ना कोणा टॅक्सी आतां लोकांनी बिझनेस करपाक वयर आतां टॅक्सी घेतल्यो तेंचो अजून तांकां स्टँड खंय परमिटाय अजून CMन सांगले एप्रिलान 30 तारखे मेरेन दिता म्हटलेले ते अजून त्यांनी नोटिफाय स्टँड ना अक्षय तिथी जाली आता आयज 1 मे आयज आम्ही आंदोलनाक बसला फाल्यांसून जर आमचो कितें आयज निर्णय कितें CM घेयना जाल्यार फाल्यांसून आमी स्ट्रायक करतले जे लिंक रोड आहा पळय मोपा एअरपोर्ट टू नागझर मेरेन सगळे टॅक्सीकार राजी 11 आमी स्ट्रायक करतले। एक टॅक्सी स्टँड आमकां नोटिफाय करून दिवपाक जाय म्हणून आमी आयज सरकारा कडेन लढो करीत आहा की हांगा आयज आमी अशी आंदोलनां केली की आयज पसून पाशास कडून हे केल्ले की धरणे आंदोलन उपोशण अशे तरेन केल्ली पण आयज तेच्या उपरांत आमकां तेंच्यांनी की निवेदन दिवन आनी कितें अशें हें केलें की येवन समजायले कलेक्टरान सांगलें की बाबा हो तुमकां स्टँड दिता म्हणून आनी आयज 4 म्हयने जाले अजूनय दिवंक ना तेन्ना आयच्यान जो आमी निर्णय घेतला तो आयज पसून जे आमी आंदोलन चालू करतले फाल्यांच्यान आमी आसा ते आमकां कायदो हातींत घेवचोच पडटलो त्याच्या बद्दल आनी मातय दुबाव ना आयज सरकारान अजून पर्यंत घेवंक ना हेचेर आमचे दखल घेवंक ना तेका लागून आमकां रस्त्यार उतरल्या शिवाय आनी पर्याय ना आनी हे आमी फाल्यांच्यान काम करतले तेच्या उपरांत जर नोटिफाय जायना जाल्यार सरकारान मागीर हेच्या फुडें कितेंय करूं आमकां भितर उडोवन भितर जायती कलमां लायली तरी आमी तेका आनी फाटीं सरचे ना आमी हांगासर केल्या आनी हे इनडेफिनेट आंदोलन आसा जो पर्यंत आमची मागणी आमच्या पदरात पडना तोपर्यंत हो स्ट्रायक चालूच उरतलो। गव्हर्नमेंटाकडे एकच रिक्वेस्ट आहे आज आम्ही 4 ते 5 महिने आम्ही काउंटराक लगान खूप त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट केली आणि आज आमचा पाशास सोंपलेला असा तेव्हा अजूनही आम्ही गव्हर्नमेंटाक सांगूंक सोदतो तेंच्यांनी आयज तरी आमची जी मागणी असा जे आमचे पेडणेकार बांधव असत त्यांना जे स्वतःचो अधिकारांचो न्याय मागतात त्यांना न्याय दिवचो ज्या टायमार जे वक्तार हो एअरपोर्ट प्रोजेक्ट चालू केल्लो त्या टायमार प्रत्येक व्यासपीठार पार्सेकर सर राजन आर्लेकर सर पर्रीकर सर हेंच्यांनी सांगलेले हो जो एअरपोर्टार जो बेनिफीट आसतलो हो सगळो पेडणेकारांक पयलो आसतलो प्रिफरन्स पेडणेकारांक तेचो फायदो आसतलो तर आज अशी सत्य परिस्थिती जर बघीत तर पेडणेकारांक तेचो कांयच बेनिफीट ना सध्या आज साध्या ह्या काउंटराक लागून आमचे भाव जे टॅक्सी भाव आसा ते काउंटराक लागून आज 5 महिने आम्ही लढतो तर आजपर्यंत आमकां तेंच्यांनी न्याय दिवंक ना तर आज ह्या लिडरांनी आज जे आमकां आश्वासन त्या टायमार दिला तर खंय गेला म्हणून परत एकदा गव्हर्नमेंटाकडे रिक्वेस्ट करता तुम्ही शक्यतो आमकां कायदो हातान घेवंक लाव नाका तुम्ही आज तुम्ही ह्या साधारण चित्र बघा आज प्रत्येक घराण्यात आज पेडण्यान जे आसा ते प्रत्येक खंय तरी एक टॅक्सी आमची चलतली आमकां खंय तरी रोजगार मेळटलो ह्या उद्देशान आसले तर आजपर्यंत तुम्ही तांकां न्याय दिवंक ना म्हणून मी परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री आसा ताका परत एकदा रिक्वेस्ट करता आजपर्यंत खूप रिक्वेस्ट करी दिल्लो आसो आमी रिक्वेस्ट करता आमकां ह्या आजच्या आज काय तो तू न्याय दी आणि आमच्या पेडणेकार जे भाव असतात त्यांना तुम्ही प्रत्यक्ष येऊन सांगा तुमका किंवा आम्ही परत आता तुमच्याकडे येवचे ना तुम्ही त्यांना न्याय दिया इतकंच माझं एक लास्टाचं तुमका सांगपाचें आहा आजपर्यंत आम्ही 5 महिने झाले हो लढो दिता 5 महिने तुमका रिक्वेस्ट केल्या एक लँड उजा एक रहिवासी आम्ही आता इतकी वर्सां 20 वर्सां जाली हांव आतां ड्रायव्हिंग करता आनी हांगा एक आमची जमिनूय गेल्या
जाल्यार गव्हर्मेंटान ते आमकां जमनीचे पयशे मेळोंक ना आमकां आनी आमी आतां एक बँकेक हे करून आमी गाडये काडल्या ते गाडयेक गव्हर्मेंटाक आमकां सादो कावंटर दिवपाक जायना जानेवारीच्या 5 तारखेक पयली फ्लायट देंवला थंयच्यान फ्लायटां देंवपाक स्टार्ट जाली आमी हांगा पयलें आंदोलन आमी हांगा ग्रावंडार केल्लें तेन्ना कितले आमी वतान रावले आमी सगळे आमी इतले भुरगे टॅक्सीकार आहा पळय ते जाल्यार इतले गव्हर्मेंटाक अजिबात आमची आमच्या भुरग्यांची पेडणेकरांची कॅर ना अजिबात कळ्ळें म्हाका एक म्हणपाचें की गव्हर्मेंटाक आमकां कावंटर दिवपाचो काय ना दिवपाचो तें म्हाका सांगपाचें गव्हर्मेंटाक इतलें स्टँड आमकां स्टँड दिवपाचो काय तेच्या मनान आहा काय ना तो जाल्यार फाल्यां सगळे आमी जर पळय गाडये फोडले आनी कितें केलें जाल्यार जबाबदारी मागीर गव्हर्मेंटाची आसतली आनी जर आमकां जर गव्हर्मेंट जर अरेस्ट करता जाल्यार जितले भुरगे आमचे आहा पळय सगळ्यांक व्हरचे पडटले इतले गाडये सकट आमकां सगळ्यांक व्हरचे पडटले इतल्या सांगता गव्हर्मेंटाक सांगता इतले आमच्या सहनशक्ती खबर जाल्लेली आहा कितले फावटी आमी ह्यात कितलो चवथो कितलो 5 फावट जाली स्ट्रायक करता ह्यात आमी पळय जाल्यार अजिबात गव्हर्मेंट हेचेर हे घेयना कोकण नागझर पंचायतीचो पंच देविदास च्यारी आनी हांव उलोवपाक सोदता की गव्हर्मेंटान येदो व्हडलो प्रोजेक्ट केला मोपा एअरपोर्ट आनी केलो म्हणल्यार जागा जी आहा ती लोकांची आमची कमी पयशांनी घेतले आनी तांकां काय सर्विशे दिता म्हूण सांगले सर्विशे दिवंक ना आतां आमचे भाव जे आसा ते तेंच्यांनी टॅक्सी काडल्या आतां टॅक्सी काडूनय तांकां स्पेशली कावंटराक ते एप्लाय करता म्हणजे कावंटराक डिमांड करता तेजेरूय तेंचे कडेन जायना तर तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन दिवपाचो अशी माझी इच्छा आसा आनी म्हाजो हेच्या पयलीं सपोर्ट आसलो आयजूय आसा आनी हेच्या फुडें ह्या असोसिएशनाक सपोर्ट आसतलो आज खंय तरी सर तुमी एकटेच दिसतात बाकी पंच मेंबरांक कितें पडक ना कितें बाकीच्यांचे हांव उलयना पूण म्हाका दिसता की म्हाका सपोर्ट करपाचो आहा म्हणून हांव डायरेक्ट येयला हांव कोणाक आनी विचारूंक ना म्हाजे डायरेक्ट गेल्लो आसा ओके